तुमकां सगळ्यांक येवकार या पत्रकार परिशदेक. आज आमकां खोशयेचो दीस आसा की जशें जशें आमचें काम वाडटा गोंयांत तशें नवे लोक आमकां जोडटा. आमी जे मुद्दे मांडले लोकां फुडें, विजेचो जावं मुद्दो जावं तो लोकां फुडें पावता, आमकां भरघोस प्रतिसाद मेळटा प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत. आज हांव तुमकां मुद्दाम सांगूंक सोदतां की आमचे धारगळचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाब पुंडलीक धारगळकर हे आमच्या वांगडा आसा. ते आमच्या पार्टीक आज ऑफिशियली इंडक्ट केले जाता. पुंडलीक बाब हांचो वेवसाय एक फॅब्रिकेटर म्हणून आनी खूब समाज कार्य केल्लें आसा धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तेन्ना हांव तांचें स्वागत करता ऑफिशियली आम आदमी पक्षाक. अमरता पुंडलीक बाबाक विचार मांडटा. आज आम आदमी पार्टीचे जायते दिल्ली सगळ्या शहरान प्रोग्रेस जाला पळय तो खूप व्हडल्या पद्धतीन जाल्लो आसा. तसोच म्हाका दिसता की आमच्या गोंयान तेच्यान व्हडलो प्रोग्रेस जावपाचो. लायटीचे बील आनी लोकांचे स्किम्यो बारीक बारीक जे लोकांक आमचे गरिबांक पयशे मेळटात आनी कितें कितें सबसिडी अश्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो मेळपा खातीर हांवें आयज आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करता, एंट्री करता. आमच्या गोंयांत असे खूपशे असे विचार आसात, विषय आसात की लोकां पर्यंत पावनात. थोडेशे विषय पावतात, थोडेशे विषय वंचीत रावतात, थोडेशे लोकांक खूपशा गोष्टी बद्दल त्रास जातात. तेन्ना माझे विचार लोकां पर्यंत हे लायटीचे बिल पासून आसा ते लोकांक थोडेशे बिझनेसमॅन, थोडेशे घरातले गरीब लोक आसा तेंचे कडेन जायना पॉसिबल. आणि एका महिन्याचे बिल उरले उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याक तेचे 2% इंटरेस्ट मारतात. तो इंटरेस्ट मारल्या उपरांत त्या मनशाकडे एका महिन्याचे बिल जावंक फुडल्या म्हयन्यान करया, त्या म्हयन्याक जावंक तेच्या फुडल्या म्हयन्यान करया, अशी करून करून एक 2-4 महिने गेले म्हणटून ते बिल डबल जाता. ते इंटरेस्टार इंटरेस्ट, इंटरेस्टार इंटरेस्ट, इंटरेस्टार इंटरेस्ट वाडटा. त्या कारणान तो जो व्यक्ती असता, गरीब मनीस असता, तो ते बिल पे करून पावना. आणि शेवटी लास्ट मागीर डिपार्टमेंटाच्यान तेका नोटीस येता की तुझे बिल डिस्कनेक्शनाक आसा म्हणून. तेन्ना तेजे प्रेशर येता, खूबसो प्रेशर येता. तेन्ना तो धांवता हेवटेन तेवटेन. कित्याक सद्याच्या महामारी खातीर लोकांक बिझनेस ना, काम ना, धंदो ना, लोक खूबशे बेकार रावले आसात. ह्या कारणान आमकां आयज गोंयांत अश्यो फॅसिलिटी जाय की जेचे पासून त्रास जाता, जेचे पासून लोकांक मानसीक त्रास जाता, आर्थीक त्रास जाता, तेतून एक सपोर्ट करपाचो गरज आसा. तेन्ना एक आम आदमी पार्टीन एक बरें पाऊल उचलला की 200 युनिट पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट लायट बिल वापरपाची. तेन्ना म्हाकाय तेंचे विचार पटले. हांवें चिंतलें की अशें जर आमच्या गोंयांत जाय जाल्यार खुबशे लोकांक हेल्प जातलो, दिलासो मेळटलो. म्हणून हांवें ते पार्टीक आयज सपोर्ट करपाक चिंतला. इलेक्शन बीन कॉन्टेस्ट करपाची मना ना विचार. तो सुद्धा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा. धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी झडपी जे इलेक्शन आसा तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. सो इंडिपेंडंट निवडून जाल्यार आमी तो आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट जालो. सध्या इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाल्ली आसा न्ही. सो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ऑफिशियली इंडक्ट आम आदमी. बरें, तुका बीजेपी आनी काँग्रेसाचेर कितें म्हणणें आसा सद्याच्या हितून? खंयच्या पार्टी बद्दल काय उलोवपाचें?
हे पार्टीनच कित्याक जॉईन जालो तूं? हे पार्टीन जॉईन जावपाचे एकूच म्हाका तेंचे विचार बरे आवडले, बरे दिसले विचार. आनी दुसऱ्याचे विचार कितें आहा बरें ना? आसा म्हटल्यार तेंचे बरें आसा. ताजो वयर मुद्दो मांडलो लायटीचो बिल जो आसा न्ही प्रत्येक घरान गोंयान इफेक्ट म्हाका पडटा. मेन इश्यू आमच्या गोंयान लायटीचो. हांव एक बिझनेसमॅन. आतां तू पगराव धारणे वचून चौकशी कर लोकांक कितली लायट आसा ती. प्रत्येक घरान सांगले, प्रत्येक घरान तपासणी सांगले विजेचो इश्यू. एकूच लायटीचोच मुद्दो आसा. तुमचो आमदार आसा पळय थिंगा आनी तो मंत्री एके सायडीच्यान आसा तेंचेर मागीर कितें आसा बिकॉज फायनली सी आप इज टेकिंग सर्टन मुवमेंट्स, आप इज हायलायटिंग सर्टन इश्यूज, दे आर ब्रिंगिंग इट टू नोटीस ऑफ द पब्लिक. लोकांचे कळटा हे आतां मंत्री आसा MLA तेणी कितें केलां न्ही केलां हांव करूंक ना कित्याक आयज ते तेणी करूंक ना म्हण आपयता फुडें. सो तुजें कितें म्हणणें आसा हेजेर? बाबा देखून लायटीचो विशयच फुडें आनी कितले आहा विशय? ना अशे खुबशे विशय आसात. सांग मागीर. माझे विषय खूप असतात हांवें ते इश्यू मेन्शन करपाचे लोकांच्या फुड्यान. इवन थोडेशे लोकांचे हांवें खुबसो सर्वे केला. थोड्या लोकांच्या घरादारापर्यंत एम्ब्युलन्स वचपाक पासून वाट ना. एम्ब्युलन्स वचपाक जर शीक पडलो मनीस जाल्यार एम्ब्युलन्स वचपाक पासून वाट ना. इवन जर फाल्यां सकाळी हांव झेडपी म्हणून येयलो निवडून आनी येतलो इतली म्हाका खात्री आसा. येयल्या उपरांत हांव तेंच्या प्रत्येक लोकांच्या दारापर्यंत एटलिस्ट एम्ब्युलन्स पावा सारकी तरी वाट करून दिवपाचो म्हाजो एक ध्येय आसा. सेकंड थिंग, अजूनय थोडेशे लोकांक टॉयलेट ना. खूपशा लोकांनी पंचायत थ्रू 2500, 3000, 5000 भरलेले आसा. त्या टॉयलेटांचो अजून पत्तोच ना. त्या खातीर हांवें ते बी एक पावल उचलला की जेका कोणाक टॉयलेटा पासून वंचित आसा. अजून असे खूपशे लोक अशे हांव पळयता की अजून दोंगरार वयतात जावं खंय तरी आडोशाक वयतात लोक. तेंचो प्रॉब्लेम एक सॉल्व करपाचो असो म्हाजो एक ध्येय आसा. हे प्रॉब्लेम असे बारीक बारीक आसा. थोड्यांक रस्ते ना, वचोंक वाट ना, थोड्यांक कनेक्शनां ना नळाची. असे थोडे थोडे विशय आसतात. थोडेशे गोष्टी सांगता. सरकारान काय करूंक ना अशें हांव कांयच म्हणना. सरकार आपल्या प्रयत्न करता. So you are satisfied with the government what they do? पण तेच सांगले मरे जे तो समाजाकडे धुडिल्लो मनीस So let him answer. हे पुट अप हिज पॉइंट्स इटसेल्फ. रस्ते, टॉयलेट्स हे मुद्दे साधारण लोकांचे. आम आदमीचो पक्ष तो साधारण लोकांचो. तेच सांगले जाले मुद्दे मांडले बोले. सरकारान आपल्याला इंडिया वे दे हॅव डन इट म्हणले. त्याच प्रमाणे जे टॉयलेट प्रत्येक मनशाक गरजेचो आसा तो दिला माझ्या गांवांत ना. समाजान तो वावरता ताका कळटा लोकांचो पल्स आसा. रस्ते तो मुद्दो मांडलो, लायट तो मुद्दो मांडलो. समाज प्रत्येक साधारण लोकांचो. टॉयलेट कितले नाका म्हणटा कारण टॉयलेटाचे अजून हांवें सर्वे असो करूंक ना. पण थोडेशे माझ्या दिश्टी पडटा, नजरेन येता की थोडेशे लोकांक टॉयलेटा पासून अजून वंचित जावचे पडटा. त्या खातीर लोकांनी पयशे भरलेले टॉयलेटा खातीर. जे गव्हर्नमेंटाचे स्किमीचेर येयल्ले टॉयलेट, ते टॉयलेटा खातीर पयशे भरले. ते टॉयलेटांचो अजून पत्तोच ना. कारण ते टॉयलेटांचे कितें जालें काय खबर ना. कारण ते टॉयलेट अजूनय कोणाक पावल्ले ना. तू झॅडपी कॅन्डिडेट खरें? हय. तुका आम आदमी पार्टीचो सपोर्ट जाय म्हणून तू आम आदमी पार्टी येयला कित्याक आनी थोड्या दिसांनी इलेक्शन 9 म्हयने जाले झॅडपी अनाउन्स जावन कॅम्पेनिंग बंद जालें. इतल्या दिसांनी आम आदमी पार्टी तुका कांय बरें दिसना लायटीचे दिसले बरें? ना तसो विशय ना. लायटीचो विशय हो म्हाजो पयलीं पासून आसा. सो हे 9 म्हयने कित्याक जॉइन जालो तू आम आदमी पार्टी? कितें म्हणटाले? बट यू ऑल हॅव टेकन प्रेस कॉन्फरन्स. तुझे प्रश्न कशे आसा मरे पात्रांव? लोक जुडत रावतले आतां. ही ती सुरवात. तेन्ना ताका विचार 9 म्हयने, 12 म्हयने, 13 म्हयने, 15 म्हयने लोक आतां जुडत रावतले. लोकांक कळना काँग्रेस ऑप्शन ना ऑपोजिशन म्हणून. तुझो प्रश्न व्हॅलिड आसा. हांव ना म्हणना तुका. तो 9 म्हयने आतां प्रत्येक दिसा आतां लोक जुडत रावतले. आतां तुका पयलो सांगला तशें जुडत रावतले. लोकांनी परिवर्तन केलें. परिवर्तनाचो फायदो कितें जालो, नुकसान कितें जालें आनी परिवर्तन खंय मेरेन पावलें तें आमकां सगळ्यांक. काँग्रेस नाका, काँग्रेस मार्गाय भ्रष्टाचार हें तें अजूनय आज जवळ जवळ 12 वर्सां जाली आमी काँग्रेसीचें आनी पाकिस्तानचें नांव घेतले अशें आमचे कडेन राजकारण जालें ना. पाकिस्तान आनी काँग्रेस कितेंय केलें, काँग्रेसीन केलें म्हणजे अशें जालां. आनी कितें केलें, हे मुस्लिमां आहा न्हू अशें जालां. डिवायड एंड रूल हे चल्लां. आमी जे परिवर्तन करून हाडलें आमची पार्टी काँग्रेस सोडून आमी BJP काडलेली. तेचे ह्यो
विषय खूप आहात उलोवपाचे. काँग्रेस सोडून बीजेपी हाडलेली म्हणटा तुम्ही. काँग्रेस आम्ही काँग्रेस तेन्ना 300 रुपया गॅस सिलिंडर आसलो तेन्ना हे शबय मारताले गॅस वाडून दिता. आज 700 रुपया. आज गॅसाचेर सबसिडी ना. सो काँग्रेस सोडून तुम्ही बीजेपी काढले, बीजेपी बरें केलें ओ कितें केलें? काँग्रेस सोडून आमी सरकार पळयल्या. आमी आजून खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीक जॉईन जावंक ना. आमी इंडिपेंडंट आसले. खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी ना. आमी जवून पळयल्या. परिवर्तन लोकांनी परिवर्तन केलें. काँग्रेसीक परिवर्तन करून बीजेपी काडली. इश्यू करपाक जाले खूब आहा. पयलीं आमी एमजी पार्टी आसली तेन्ना म्हणटाले कितें आमकां सेंट्रलाक सपोर्ट करून आमी नॅशनल पार्टी घेवपाक जाय. आमी नॅशनल पार्टीचो फायदो घेतलो. एमजी काबार केले. काँग्रेस बरी चलताली. काँग्रेसीक काबार केली, परिवर्तन करून हाडले. आज परिवर्तन करून हाडले बीजेपी इतली मजान जाल्या तेंका लोकांचें पडोवंक ना. सरळ सांगता लोकांचें पडोवंक ना. ते आपलेच धुंदीन आहा. फक्त काँग्रेस आनी पाकिस्तान, काँग्रेस पाकिस्तान येयल्ले दिसा तेच. बाकीचे आमी सुदारणा कितें करतलो ना ते आपलेच स्किमी सबसिडी सगळे बंद जाल्या. बोला बंद जावपाक मेळना. देव बरें करूं. एक फोटो काड. आज आमकां खोशेली दिसता की जशें जशें आमचें काम वाडटा गोंयांत तशें तशें नवे लोक आमकां जोडटा. नमस्कार. आमी जे बसले सगळ्यांचे स्वागत.